आमका तापोंग हा आगे जल्दी भागो येलो येलो उभी जाल्यार येवदीक न्हू तर म्हाका कोण सांगी हे रसना म्हणून मगो पिया तर रसना आल्या हा म्हाका आता ज्यूस पिवंक गो दिसता तुका शेण जाय शेण न्हू परत परत पाटी विचारता आणि मागीर विचारला हांवें सांगलें का म्हाजे कडेन जगाडटा हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आयज आमी वचपाचें आसलें टायरोना कडेन बी बट जालें कितें सांग अभिचो मुडूय ना कित्याक की काल कितें जाल्लेलें खबर आहा की सारकें वस जाल्लेलें आनी आतां मातशें मायंड फ्रेश करपाक लागून आमी पळय भायर सरल्या बशीत रावणांक कशी न्हू रे हवी दुसऱ्यांचे हेल्प करून आमकांच आयकून घेवचें पडटा. चल तसली लोक कितली जाणां येता आनी वयता तांकां फूक मारून खूब करपाचें आनी धांवडून घालपाचें कितें म्हणटात सारकें न्हू पूण ह्यो आहा तो घेवन बसता. आमी आतां फुडें फुडें करून येयले आतां पिचोले वाटेर आतां पळोवया खंय कितें बरो जागो बिगो गावता जाल्यार 2-3 फोटो मारपाचे न्हू हांवे खंय ज्यूस बी दिसता जाल्यार पळय आं हय म्हाका सारकी तान लागला आनी कितें खावंक बी कांय ना फक्त एक स्लायस ब्रेड आनी एका सॉस लावन खाल्ला हांवें. म्हाका आतां ज्यूस पिवंक गो दिसता. तुका शेण जाय शेण शेण हे पळय खूब हांगा तुका जाय तूं रावो कितें रावो शेणा खातीर रावो शेण न्हू म्हाका ज्यूस जाय. हय देवया तुका ओके गावल्या पुरो केन्ना ज्यूस सोदता न्हू तेन्ना ज्यूसूच मेळना आनी जेन्ना तान बी लागना न्हू तेन्ना खूब हे व्हरोन ज्युसाचे गाडी आसता आनी सोदता तेन्ना गावात ना बाद हांगा हरशी ज्यूस बी आसता मरे हांगा ज्यूस बी आसता आयज कांयच ना. तुका भियाले दिसता म्हाका कित्याक भियातले हवी पुष्पा टुवाक पळय कितली गर्दी ती न्हू सॉलिड गर्दी. तूं म्हाका केन्ना व्हरतलो पुष्पा टू पळोवपाक? जेन्ना तूं म्हाजी टिकेट काडटलें हांव काडटा टिकेट पूण पॉपकॉर्न तूं पयतलें मरे ना कित्याक म्हाजी पिक्चराची टिकेट काडटलें पॉपकॉर्न तूं सगळें काडटलें हय जाल्यार ना पॉपकॉर्न ते कांय ना ते म्हारग ते 500 रुपयाचो एक डबो तेतून 2 बिरयानी येतल्यो हवी नाल्यार हांव न्हिदता घरा न्हू. क्यूट दिसतात सुरू जुडिओ मरे जाले न्हू परत परत पाटी विचारता आनी मागीर विचारला हांवें सांगलें का म्हाजे कडेन जगाडटा कितें जाता रे तुका कितें पयलीं तूं विचारता हांवें सारकें सांगल्यार ही खरीच आसतली काय म्हणटा वाज हाडटा अशें जाल्यार येवदीक न्हू तर म्हाका कोण सांगी हे रसना म्हणून मगो पिया तर रसना आल्या पिया तर रसना आल्या हे उदीक न्हू काय म्हणटाय मगो जाल्यार तूं म्हाका म्हणटाय मरे हे उदीक काय न्हू ते हे रसना मगो जाल्यार पिया मरे तर हाड मगो तर देव मरे तर तूं हाड वचर हांव ना तूं जिबलेर धर आनी ना हाड हांव ना आनी थंय कसली केक बीक मेळटा जाल्यार पळय वाटेर कसली केक गावतली कसली मेळटा मोझरेला केक हा ना कितें कसली फुलां आहा भितर पळय बरं हांवें थोडीच सांगला ते पाके म्हणून म्हाका दिसता ते मशरूम हय मशरूम ते हवे हय बापायन दवरला बापायन कितें खरें मशरूम हवी ते काडया हय रे तुका मशरूम हवी खरें ते म्हारग ते हवी पावसान गावता ते उदकान जाला अरे पावसानूच गावता ते वयता तूं बसीन यो बसीन पयशे दिता म्हाका वच तूं देवानी यो हांव वयता घरा चल घरा. तुजो फ्रेंड वयता पळय पळय तुजी गाडी तेका आवडली पळय फ्रेंड तो तुजो तो दोळ्यान सदांच वयता खंय दाखय काटो घेवन काडू काय कलर पळय पहिला मग
चेन घातलेले मध्ये हय हय हायन घातलेले. सो गायज पळय आम्ही आता देवळान येयल्या पाया पडपाक. परत आम्ही येयले आयज नुस्त्या व्हरपाक. सुंगटां केदी मोठी रे, केदी मोठी न्हू. हय विचार कशी. हय आयज आम्ही सुंगटां घेता. बिमला हा म्हणून आमच्या घरा कडेन. सो गायज हांव आतां फायनली सकयल पावलेले आसा. जल्दी आ ऊपर. क्या हुआ? ऊपर ओदोच्यान म्हाका हे आफयता. दीदी बेगीन यो बेगीन यो बेगीन यो करून. क्या हुआ? इधर आओ. अरे रे चुरचुरे बाबड्यांचे पय वरसून पोर पडले. हेजे खंयच्यान पडला? आयटी वयल्यान पडले आसतले. मेले. मेले न्हू. चलो हम इनका अंतिम संस्कार करी. ते घालया पुरोवया तेका खंय तरी. खंय पण पुरतली. काही खेत पे डाल देते. हय शेतान व्हरोन घालया. क्या पता उसकी आत्मा आ गई. हय चल पुरया तेका. चलो लोग आदमियों को ये करते हैं. आम्ही जानवरांक सुद्धा पुरता न्हू गो. खंय ना खंय आमचे बरें मागतली. कितें म्हणटा मनीषा? हेतूर घालून व्हरया तेका. हमारे जमीन पे भी दोस्त है, आसमान में भी दोस्त हाँ है. कैसे निकलेंगे? घे एक. ये पतला सा पळय आमी आता ते एका सुकण्याक पुरपाक वयतात. खंय हे करया. फर्स्ट टायम हांव शेतान येयला आतां. शेत लुवला थंयच्यान. काळो घेता आसतलो न्हू. पळय फर्स्ट टायम हांव शेतान येयला आतां. शेत लुवला थंयच्यान. आनी पळयात कशें कितें आहा तें हांगासर. धड न्हू हांगासर सोरोप बिरोप आसूं शकता. आसता हांगासर हा व्हडले व्हडले कोबरा, पायथन, किंग कोबरा, परत मांबा बिंबा सगळे हांगासरूच आहात. हा हा खंय घालया. बंद कर दो वीडियो. झाले तेजे. झाले. दीदी रो ना. झाली. भैया देखेंगे तो मारेंगे हम लोग. शेतान येयला म्हणून समज अवीक कळात न्हू जाल्यार आमची दोगांची पहिली भाजी जातली. 1000%. झाले ते फूल घालया तेजेर. चलो चल या. चलो रे रॉकी चल. मैंने चिड़िया के भाषा में क्या बोला पता है? क्या बोला तूने चिड़िया के भाषा में? कि उसको आसमान में रखना, नीचे कभी मत उतारना. हाँ हेवन में ही रखना उसको ना. हाँ ताकि वो चिड़िया उड़ती ही रहे. हाँ मजे ले और उसे खाना पीना सब मिले. बेचारी ये संसार में आके ही चली गई. आने से पहले ही. हाँ उसका पंख भी नहीं आए थे. काय योंग नासले तेका नो. चारी आता हांगासर सगळे हे कटिंग जातले. मागीर हांगासर तांबडी भाजी, कुड्डूची भाजी, मुळो, वाली सगळे गावतले. कसले कसले तांबडी चांबडी लगा. तांबडी तांबडी लाका 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 लाका. चल रे जीभ भी लका लका कर जाता. चल या आता वयर. अवी येवच्या पयलीं वयर पळोवया.
येतलो तो आता मागीर आमकां तापोवंक आहा आगे जल्दी भागो येयलो हय 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 येयलो उभी येयलो रावरा स्लो हा सबूत मोठं आहे सबूत कुछ है नहीं हाँ हो गया हाथ धो ले आप धो ले सो गायज फायनली नो हांव त्या घरा कडेन येयल्लेले आसा आनी नो आयज हांवें खूब मस्ती बी केल्लेली आसा सकयल आनी मातशी आमी 2 मिनटाच्या रावणा खातीर गेल्लेली पण पावसा खातीर आमी घरा येयलेली ती सोड व्हिडिओन फुडें वयच्या पयलीं न्हू गजानन न्हू तुमकां एक कितें तरी मॅसेज दिवपाक सोदता कितें तें आयका नमस्कार गोंयकारांनो आयज पासून लोकोत्सव काणकोणा आमोणा ह्या प्लेसीर सुरू जाल्लो आसा आनी त्या निमित्तान हांवें एक बारीकशें स्टॉल घालपाचें ठरयल्लें सो म्हाज्या स्टॉल घातला आनी ह्या स्टॉलार म्हजे कडेन 3 तरेचे आयटम्स आसा पयलें आसा म्हणजे ते ही दोप स्टिक्स जे तुमी पळोवंक शकता सेकंड आसा ते बेडशीट्स आसा डबल बेडशीट्स विथ 2 पिलो कवर्स आनी थर्ड आसा ते अगरबत्तीज आसा तुमी पळोवंक शकता पळय ह्यो अश्यो अगरबत्तीज आसा आनी ह्यो अश्यो घेवन तुमी म्हाका भरपूर प्रमाणान हेल्प करचो ह्या स्टॉलार येवन आनी इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागतां थँक्यू सो गायज पयलीं आसतलें न्हू गजानन तुमकां कितें मॅसेज दिवपाक सोदता तेणी न्हू आमोण्या आपणाचे स्टॉल घातलेले आसा कित्याक की हांगासर टायरना कडेन बी येवपाक न्हू ताका खूब पयस जातालें आनी एकट्याक ताका ट्रॅव्हल करपाक न्हू सारकें डिफिकल्ट त्या खातीर तेणी कितें केलें सांग थंयसरूच आपणाचे स्टॉल घातले आनी गायज आमकां न्हू तुमचो खूब सपोर्ट जाय आमकां न्हू गजाननाक जशें की तुमी न्हू टायरनाची बेडशिटां आनी वियोनाची बेडशिटां खोपोवपाक खूब मदत केल्लेली आसा प्रमाणान तुमी तेंची बेडशिटां घेतलेली आसा तेंचो दुसरो सुद्दां स्टॉक येवन काबार जाल्लो आसा तशेंच न्हू हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमचो जो गजानन भाव आसा तेजे कडेन सुद्दां तुमी तशीच वचपाची तेका कितें गिरायक घालपाचें तेजे कडेन कितेंय सामान आसा तें बाय करपाचें आनी न्हू तेज्या तोंडार न्हू बारीकशी एक स्मायल हाडपाची आनी गायज बेगीना न्हू तेणे आपणाची जी बेडशिटां आसा ती खोपोवंक जाय आनी बेगीन न्हू तो आपणाच्या घरा वचपाक जाय थंयसर तेका बसून दवरपाक बरें बी दिसना कित्याक सांग तेज्या वांगडा कोण नाय बी हांगासर कितें टायरना वांगडा वियोना आसा आमी आसता पण त्याच गजानना कडेन पळोवंक वयशीत न्हू जाल्यार तो एकटोच आसतलो थंय त्या खातीर म्हणटा तुमकां कळ्ळें न्हू सो गायज तुमकां कळ्ळें न्हू हांवें कितें सांगलें तें आनीक न्हू हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक सोदतां गजानन न्हू थंयसर एकटोच आसतलो आनी न्हू तो टोटली ब्लायंड कळ्ळें न्हू तुमकां समज 100ची कितें वस्त घेवपाक जाय जाल्यार 500 घेवन वचो नाका कित्याक की तेका मोडचें थंयसर सोदपाकूय त्रास जातलो म्हणून हांगासर कितें टायरना वांगडा वियोना आसता वियोनाक न्हू मातशें 15% दिसता तेतूरूच ती एडजस्ट करता पूण तेच तुमी गजाननाक पळोवशात न्हू जाल्यार तेका कांयच दिसना कळ्ळें न्हू त्या खातीर तुमचो न्हू तेका खूब सपोर्ट जाय कळ्ळें न्हू त्या खातीर फटाफट वचात आनी तेजे जितले बी सामान आहा न्हू ते काबार करपाक जाय कळ्ळें न्हू तुमकां जशें टायरनाचें आनी वियोनाचें केलां आनी गायज तुमकां आमी सांगलेलें न्हू क्रिसमसाची आतां तयारी चल्लेली आसा तुमच्या घरान सो आमी न्हू तुमगेर येवपाक सोदता म्हणून पूण तेच आमकां खूब मेसेजी येयल्लेल्यो आसा आमगेर येयात म्हाज्या इंस्टाग्रामा अकाउंटार अवीच्या इंस्टाग्रामाचेर की आमगेर तुमी क्रिसमसाक येयात म्हणून आमगेर तयारी चल्लेली आसा तेजो तुमी व्हिडिओ घेवं शकता पूण तरी पण न्हू आमकां आनीक कोणी इन्वायट करपाक जाय म्हणजे तुमीच आनी कोण लकी आसतलो न्हू तेंगेर आमी दोगांय वयतली क्रिसमसाची तयारी करपाक आनी खूब खाजी घालतली मज्जा करतली कळ्ळें न्हू तरी पण आमी वेट करता की तुमी बी आमकां इन्वायट करपाक जाय म्हणून 100%. सो गायज आनी थोड्या दिसांनी न्हू आमी वचपाची आहा पणजे आनी टायरना कडेन बी अरशें म्हणून आमकां आयज बी वचोंक जाय आसलेलें पण जालें कितें सांग अवीचो मूड बरो ना आनी एका वाटेन न्हू व्हरोन पावस पडोंक लागलो कळ्ळें न्हू तुमकां आनी पळय म्हाका बी आतां थंडी जाली आनी जोर येता आनी तकली बिकली म्हाजी सारकी दुखता त्या खातीर न्हू आमी भायर सरपाक पावूंक ना
पण जाता तितले बेगीन न्हू आमी टायरोना कडेन आमी वयतली आनी हवीचो न्हू ब्लॉग करपाचो मुडूय ना. तेका हांवें खूब सांगलें अरे ब्लॉग करूया कांयच मूड ना तेजो. आनी तुमी पळोवंक शकता आयज सुद्दां तो म्हाज्या वांगडा हांगासर ना. एक्चुली तेका आसूंक जाय आसलो. खबर आहा म्हाका तुमी तेका मिस करतात म्हणून, पण कितेंय सांग हांव तेका फाल्यांच्या ब्लॉगान न्हू वडीत हाडटलें, कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी गायज हांगासरूच न्हू म्हाजी मातशी बडबड कमी करता. तुमकां न्हू आमचो व्हिडिओ आवडला जाल्यार लायक करात, शेअर करात आणि सबस्क्राईब करात. त्या मेरेन आमी तुमकां मेळटली फाल्यांच्या व्हिडिओन. बाय बाय.